बेस्तार दिमोगजनो कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमाचा आज परत ब्रेस्तार आयला आणि 177ನೇ एपिसोड म्हणजे हप्तो आम्ही आचरण करता म्हणल्या बरी आज परत 177ನೇ एपिसोड आम्ही आज तुमच्या मुखार हाडून संतोष पावता. एक अभिनंदनाची उतरां पयलीं सांगच जाय हांवें बँडकार हेरी तुमकां कळीत आसूंक पुरो हेराल्ड डिसोजा सिरिल हेराल्ड डिसोजा ताका राज्य मट्टाचे संगीताचे राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या पोर आनीक आमच्या या कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा कार्यक्रमांत ताका आमी आपयल्लो आनीक ताणें हांगा क्लर्नेट वाजयल्ली आमकां उडा आसा. ह्या संदर्भात ताका आमी अभिनंदन म्हणटा आनीक मुखार आनीकी उंचली प्रशस्ती ताका येवं दी म्हणून ह्या संदर्भात ताका विश करता. आमच्या सांगता आज एक म्हत्वाचें जोडें आसा कोंकणी खातीर आपले दीस कोंकणी खातीरच म्हणून पेंडींग एक डिपेंडंट जावन एक कोडयाळ खबर म्हणलें कोंकणी पत्र चलोवचो वेंकटेश बाळिगा महाविनय कुर्वे आनी ताची पत्नीण विद्या बाळिगा आमच्या मदें आसात. दोगांय जाणां एक कोंकणी पत्र चलयतात आनीक ह्या कोरोनाच्या टायमाचेर तुमकां कळीत आसा सगळ्याक इन्फेक्शन कोरोनाक ताकाय इन्फेक्शन आमकां पत्र चलयनाका म्हणून पोस्टलाच्यान नोटीस धाडलें आसा. तुमी पत्र धाडल्यार हांगा सॉर्टिंगाक मनीस ना म्हणून त्या वेळार तांणी बंद दवरलें आसा. आनीक आमी आमचे एकच बोट तांच्यानी आमची कन्नडा बोट तांची कोंकणी बोट तितलेच ते अपडेटेड जाल्यात पयल्यांच्या बरे. एक स्थळीय पत्र एक कोंकणी एक भाशा पत्र कशें चलयचें म्हणल्या विशयांत वेंकटेश बाळिगा महाविनय कुर्वे एक एबल एक मनीस एक जे विशयी उलोवंक ताची पत्नीण कोंकणींत MA करता आनीक MA करून जाल्या नंतर आतां शिकयता परतून ती आता एसोसिएट प्रोफेसर एसोसिएट एडिटर दोन्ही पोस्ट तिच्या कडेन आसात एकले कडेन आसात आनी घरांत प्रायम मिनिस्टर थंय एसोसिएट थंय आमचो वेंकटेश बाळिगा माम एसोसिएट स्वागत म्हणटा वेंकटेश माम आनीक विद्या माय तुमकां दोगांयकी स्वागत कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाक परत एक फावटी येवन कोंकणी लोकांक आमच्या सांगता उलयल्यात. तुमी सांगा खंय जल्मल्यात कोडयाळांत खंय जल्मल्यात कशें व्हड जाल्यात आनी ह्या जाळांत कशें कोंकणीच्या जाळांत कशें हरशीर केल्यात म्हण सांगून सोडा. पहिल्यान पयलें आमगेले सगळे वीक्षकांक दीपावळी परबेचे शुभेच्छा सांगच्याक संतोष पावता. म्हगेलो जल्म हांगाच जालें मंगळुरांत तुजी म्हगेलो आनो आतां देवादीन नरसिंह बाळिगा म्हगेली आम्मा लक्ष्मी बाळिगा तांगेलो मालगड पूत म्हगेलो जल्म हांगाची मंगळुरांत जाल्लो निमगेलो सावन शिकवण पुरो हांगाची SLC स्कूल BG स्कूल बेझंट गर्ल्स स्कूलाचे ओल्ड बॉय हांव. हो नाही गर्ल्स स्कुलांत वापस मागीर को एज्युकेशन जाल्लो वेता तें मागीर जाल्लें बट तेन्ना कोण आशिल्लें बेझंट गर्ल्स स्कूल BG स्कूल म्हणटा तशें थंय हांव 5th स्टँडर्ड थंय शिकलो. ताजे नंतर कॅनरा मागीर PUC थंय कॅनरा मागीर ताजे नंतर BBM केलें SDM कॉलेज ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट. ताजे नंतर म्हगेलेची एडवर्टायझींग एजन्सी मागीर मार्केटींग एजन्सी ते पुरो कोर न्हू मागीर एडवर्टायझिंगाचे अनुभव मेळटरी एक म्हगेली एक पत्रिका सुरू करून म्हळ्यार एक भावान कोडयाळ खबर म्हूण एक पत्रिका 2007 सुरू केल्या. ताका एक हें आसा बॅकग्रावंड म्हळ्यार मंगळुरांत विश्व कोंकणी संमेलन जालें तेन्ना प्रचार समितीचे संचालक जावन हांव काम करता आशिल्लो. तेन्ना आमकां वेगवेगळ्या गांवां वतना आमकां एक दिसलें आमकां एक पत्रीक कोंकणी पत्रिका जाय म्हळ्यार एक दिसून 2007 ती तुमच्या बोलींत पंचकथाय सोडल्यार दुसरे नातले पेपर आसा पंचकथाय सरस्वती प्रभा आशिल्लो मागीर कारकळा देखून एक पत्रिका येता ती आतां स्किना म्हणून वतना बट सरस्वती प्रभा पंचकथाय पनवार म्हूण जाला पंचकथाय वचून ताचें नांव टायटल कशें कितें पनवार म्हणून पनवार वय समथींग लागीत तेव्हा आसा कोडयाळ खबर आमगेली मात्र पाक्षिक पत्रिका एकीच आसची फोर्टनायटली आनी दीग टॅब्लॉइड सायज आनी ऑल पेजेस कलर सो हे पुरो आमी एक फर्स्ट एक सूर्याचे 5 वर्स त्याग करूं जाय न्ही आमकां आमी हाजेर
आमगेले रेग्युलर पेपर प्रिंट जाता तंतूच करता आशिल्ले 4 पेज कलर 4 पेज ब्लॅक अँड व्हाईट मागीर आफ्टर 5 इयर्स आमकां दिसलें म्हळ्यार हें एक सेवा रुपार केल्यार ही पत्रीक चलच ना हाजी म्हाका पडला मात जाता म्हळ्यार कितें तरी कोडियाल खबर ऑल पेजेस कलर ऑफसेट प्रिंटींग म्हळ्यार मेन फोटोस आनी बारी चंद येता वाचतल्याक संतोश जाता आनी एडवर्टायजमेंट खूश जाता सो त्या एक मनांत घेवन आमी ऑफसेट केला खर्चूचे चड बट जाल्यार कोण पळोवया म्हणून देवाल देन आता 14th इयरांत येवन पावले दिवन घेवचे म्हणजे ऑफसेटर लायकर दिवचे आणि एडवर्टायजरला चड घेवचे नाही चड म्हण नाही एक मॉल असता ताका आमगेले सर्क्युलेशन कित्याक ताका संबंध कोण आमी रेट दवरका जाता देवाल देन बरो हे मेळ्ळा जाल्यार तुमी सांगला म्हणजे कोविड एक येवन आमकां म्हण नाही सगळे पुरा म्हण इंडस्ट्रीसाक पुरा पेट्ट पडलो आमकां जिके चडच म्हण येता म्हणजे एक 1.5 वर्स आमकां मस्त माध्यम एनलिस्ट जाला की ना 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 माध्यमाक इनलिस्ट गेले सो गव्हर्मेंट ऍड ना गव्हर्मेंट ऍडाक आमी येदोळ्या कर न्ही कोरका म्हण मातशें सांगलें ताका कशी मस्त प्रोसिजर आसा ते खंडा पडप हांव 2-5 वचून वापस आयलो हय तेंचे म्हाका नाही म्हाका पुरा फॉर्म आनी हाडून दिला ते कर म्हण मस्त फॉर्मेलिटी आसता आमगेले म्हळ्यार एक वन मॅन शो आतां आमगेले एक व्हड कंपनी एक ट्रस्ट कोण करता म्हणजे जाल्यार तांचो ताका प्रत्येक डिपार्टमेंट एक आसा आमी ताजी मागशी पडल्यार हाजी मागशी वचचें जायना फोर्टनायटली बंद वय जाता आमी आतां आमच्यान कसो साध्य आसा त्या करता आसाची बट एक विशय सांगता कसा म्हळ्यार आतां पेपर कोंकणी भाशेन आसा तुमी सांगला म्हणजे आमगेले बोलीन आसा आनी तू खबर येवची सगळी समाजाची आमगेल नाही मिगेल पर्सनल कसली खबर घालचे तर पेपर नाही सो सगळे समाजाचे आशिल्ले निमित्त समाजाची जबाबदारी आसा एक पेपर घट्टी करची तुक सांगच्या म्हाका सांगच्या संतोश जाता कसं म्हळ्यार केलो लोक खंयकी आशिल्लो आमी पयर एक स्पर्धो आयोजन केलो काणयो बरोवची स्पर्धो 53 काणी आयली आमकां 53 नवी काणयो नवी तांते 4-5 जण रेग्युलर बरयताले मागीर पूर नव क्वालिटी ओके चिकें आसा पूण बरयल ना बरयल ना 53 जण आमी फर्स्ट प्राइज 1500 सेकंड प्राइज 1000 पुरो अनाउन्स केलेलो कोण की म्हाका ते दोळटा गुर्तू ना आमगेले सबस्क्रायबर तो कुंदापुरा देखून एक श्रीकांत शेणैकी म्हणून त्या पुरा प्राइज हांव दिता म्हणून स्पॉन्सर तसं लोक आसात आनी एकलो लंडनांत मिगेले एकलो डॉक्टर प्रकाश नायक म्हणून तो ताका मिगेले PDF आनी मेळटा आशिल्ले तो एक प्राइज हांव दिता तशी समाजांतूय लोक आसात सपोर्ट करतले आसात तांकां विशय गोत आसा सो तांणी वित्ते गोत आसल्यार तांणी मुखार येतात सो तशी हांव सांगचें कशें म्हळ्यार आमी पुरा वटून मेळ्ळो हे पेपर मुखारचे पिळगेक पावोका म्हळ्यार बेसीक कशें म्हळ्यार आमी पत्रिका करतना सान वड म्हणचे बशी आमी दवरलो उद्देश व्हड दवरता करेक्ट दॅट इज म्हळ्यार सोसायटीक आमी सर्व करता कशी म्हण जावका करेक्ट तुमकां एसोसिएट एडिटर कोविडा विशय उलयलो पुरा वर्क फ्रॉम होम आमी वर्क फ्रॉम होम आमी लास्ट ऑगस्टांत ऑफिस घरकडेन शिफ्ट केलं घरकडेन शिफ्ट केलं सो घरकडेन शिफ्ट करतरी एसोसिएट कोणी ना एसोसिएट या म्हणून केला आनी तो हांव ती एसोसिएट केला म्हाका ती एसोसिएट त्या पयर केन्ना काय म्हणल्यार 50-50 न्हय 51-49 एक म्हणटा हांव 51 एक म्हणटा ती 51 पटेल स्कोर न्हू चलोन हाडला आनी तूं सांगलें तावळे पोस्टलाच्यान आमकां सांगलें पेपर करूं नाका म्हळ्यार आमकां पोस्ट सॉर्टिंगाचें ना त्या कोविडाचें सो तशी आमी तेन्ना PDF सुरू केलें PDF म्हळ्यार जेन्ना आमगेले आमकां गोत आसा आमी त्या PDF ईमेल वॉट्सअप हाजेर कोणाला प्रत्येक गांवन सोडचें सो ताका इनिशियली लायक रेस्पॉन्स मेळ्ळो जाल्यार केलो जेन्ना तें कम्फर्टेबल ना वाचच्याक आमकां तें वाचच्याक कशें जाता आमकां प्रिंटा जावका पूण सांगतले मातशें आयलें तेन्ना आमी कशें केलें आमी वेबसायट केलें म्हळ्यार ताका टायम गेले ते करूंक म्हगेले एक दोस्त वाल्टर म्हणून सो ताणें म्हाका हेल्प केलो तातूंत सो तागेले हेल्प घेवन ताणें मस्त काम करून मस्त पुरा सोदून काडून ते आमगेले मोबायलार वाचूं मेळटा मेळटा आर्टिकल एक आर्टिकल मात्र
दिसचे क्लिक केल्यार विंगड कसले ना सो ते आर्टिकल सगळे वाचू येतं ते वाचून येतात नेक्स्ट आर्टिकल वच्चे येतं वा न्यूज वच्चे येतं त्यांच्या मस्त कॅटेगरी असतात सो www.kodiyalkhabar.com केलं बाय होय कोंकणी वेब पोर्टल एक ब्रेक घेवचे टाइम आयला खंडित विद्या मागीर उरले कोंकणी भाषेन लेखित कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा व्यंकटेश बाळिका माविन कुर्वे कोडयाळ खबर असो एडिटर आणि ताची यजमान विद्या बाळिका आमचे सोबत आसात राव आमचे सगळ्या पळया V4 न्यूज कोंकणी भाषेन लेखित एक ब्रेक काडीत स्वागत मग जन कोंकणी भाषेन लेखित कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा व्यंकटेश बाळिगा माविन कुर्वे आणि माविन कुर्वे म्हळ्यार तुमगेलें गांवचें नांव वता माविन कुर्वे न्हू आनीक तेगेले पतीन विद्या बाळिगा ती ती त्या कोडयाळ खबरांत एसोसिएट एडिटर जावन काम करता आमी कशें म्हणटा की म्हळ्यार थोडे फावटी कशें जाता की म्हळ्यार एकामेका घोव बायलेन घरा भितर तें वांटून घेवचें काम एज्युकेशन आसून ना आसून थोडे फावटी नांवां ती कितें घालची आसा पूण हिका कोंकणींत MA जालां एट द सेम टायम ती B.Ed शिकल्या B.Ed शिकल्या आनीक एज्युकेटेड जावन आपल्या न्हवऱ्याच्या कामांत भाग घेता ती ते एक बरो विशय कित्याक म्हळ्यार गोत्ता आसल्यान काम करचें बरो विशय तुमी ते अपडेटेड जाल्ले कशें ते .com'ाक गेल्ले एवरी डे अपडेट करतात की हांव होय आयडिया एवरी डे अपडेट करची जाल्यार आतां सद्याक 2 दिसा एक फावटी आमी अपडेट जाता आसाची आणि लेटेस्ट खबर तांतू जाल तितले पुरांत येईल घालचे घालून हें प्रेज तुम्ही खबर घालतात हे नाही साहित्य नाही साहित्याक नाही कॅटेगरी आसा नाही साहित्याक नाही हे न्यूज घालतात न्यूज पोर्टलाची आमगेला न्यूज पोर्टल म्हळ्यार मेन आमगेला कोडयाल खबर न्हू खबर पावोवचे आमगेलो उद्देश खबर पावोवक आमगेल्या वीक्षकांक आमगेल्या वाचकांक सो त्या खातीर आमी काम करता आसा ह्या कोडयाल खबर पोर्टलांत तशीच कॅटेगरी आसा मेन न्यूज मागीर इंडिविज्युअल आर्टिकल बरयताल्यांक सेपरेट सेक्शन्स आसा विंगड सेक्शन पुरो तांतू व्यवस्था केला प्लस जायरात घालूंक अवकाश आसा जायरातून ते विंगड अवकाश आसा डे वायज आसा वीकली आसा हय आमगेला मिनिमम 1 विकाच्या म्हयन्याच्या 3 म्हयन्याक कशी वय करूं आमची विद्या माई तुमकां कशी सपोर्ट करता निमगी सांगा कशें विद्या मायल इंट्रोडक्शन तिणें कोरका वय सांगा मागीर आमी उलय खंय जल्मल्यात हांव हांगा मंगळुराची बाळीक माम खंय मेळ्ळो ते परत सांगा मागीर हांव म्हळ्यार पदव बिकर्णकट्टे म्हणून थंय जल्मलें म्हगेलें अण्णाल नांव सर्वोत्तम भट म्हणून अम्माल नांव श्रीमती भट म्हणून हांव तिनी धुवा मागीर म्हगेलें एज्युकेशन थंयची जाल्लें खाली दुवो न्ही बा म्हाका 3 जण भाव 2 जण भयण्यो ओट 6 जण आमी 6 जाण आसा हय तशी मागीर डिग्री म्हगेले सेंट एग्नीस जाल्ली 8th दोकून डिग्री थंय सेंट एग्नीस मागीर हांव हिंदी B.Ed केलें हिंदी प्रचार सभांत मागीर विशारदनांतले ना विशारद न्ही तुमी डायरेक्ट MA केलें BA तंतू सुरे BA हिंदी मिडियम ते तशी थंय BA केला B.Ed केलें मागीर त्या टायमारीची वर्डीक जाली वय भेटलो म्हळ्यार आमगेलो तो सोयरीक सोदून आनी तशें करता त्यात आमकां तें स्कोप ना आशिल्लो वय आतां चेडवांक म्हळ्यार तांणी कसलें आमी नेमकी ताची आतां मोबायल आसतात ना मोबायल ना वय ना मोबायल नाशिल्लो तशें अन्नान सोदिल्लें मागीर एक 23 इयर्स जातरी हांगा एक कोंकणी MA स्टार्ट जालें न्हू त्या टायमार हांणी करी म्हूण म्हाका सपोर्ट केलें तशें MA केलें 2 वर्सां कोर्स आशिल्लें MA विशयन सांगा MA म्हळ्यार MA आतां तुमी तांणी सपोर्ट केल्ल्या तुमी शरवल्यात वय तुमकां कांय आयडिया ना आशिल्ली पण गेले नंतर 2 वर्स करून पास जावचे तातूंत शिकोवचे ते प्रसा वय
तुम्ही शिकोवचमुळे म्हाका फस्टाचे हांव सांगिल्लें म्हळ्यार तांकां जॉयन जावचें सांगिल्लें काय तशें तांणी हांव नाका तूं करी प्रॉक्सी धाडले तशें तूं धाडला तूं करी म्हणालेची ताका हांव म्हळें म्हाका व्हरून सोडका आनी अपन हाडका जाल्यार मात्र हांव करचें कंडिशन कन्ने म्हळ्यार तशें न्ही आमगेले ते घरा दुखून कॉलेजाताय वॉकिंगय जाता जाल्यार डेली वचचें म्हणून बाय संजे म्हणून ते टायमार पावकना बाय तशें हांवें सुरेख सांगिल्लें पिकअप आनी ड्रॉप म्हळ्यार आसला रे जायता म्हळ्यार ताणें म्हाका व्हरून सोडचें एकही दीस अवॉइड करनाची पिकअप केला वय न्ही तशें तांकां काम आशिल्ले दिवस हांव ऑटो करून येता आशिल्ली पूत नातलो पूतू नातलो धुवेल तेन्ना इंजिनियरींग जावन जाला मागीर मुळाचेर डॉल शिकून जाला तिगेल जाला चल्लो पियूगी आशिल्लो जाल्यार सांजे बेळना वा तांणी म्हाका सोडता आशिल्ल्याची अपन हाडता आशिल्ल्याची तशें म्हाका 2 वर्स कशें जालें म्हण कळ्ळें तुम्ही शिकतना रांदप ताणी करची तशी काय कंडिशन त्या कंडिशन घालली तुम्ही कंडिशन घालली सोडका आणि अडका म्हणून सकाळी जात ना वा सांजे इवनिंग ना इवनिंग ना वा या इवनिंग संजे क्लासाच्या विशयान सांगा कशी क्लास म्हणजे कोण कोण येता ते क्लास म्हळ्यार हांव MA करतना म्हगेलो तो 8 जण आशिल्ले म्हगेले सेकंड बॅच फर्स्ट बॅच आशिल्लेची मागीर सेकंड बॅचान तो म्हगेलो तो आकाशवाणीचे कॉन्सेप्ट वय ती मागीर व्हरलेले आतां टीच करता आशिल्ले ऐश्वर्या म्हणून ती मागीर आशिल्लीच आमी 8 जाणां एक बँक रिटायर्ड तशी पुरा एक मस्त वर्स नंतर वापस स्टुडंट लायफ एन्जॉय करचे एन्जॉय केलें म्हळ्यार सुरे वतान थोडे दिवस म्हाका कसला जॉयन जाल्ली म्हळ्यार बेसकान वा तितलो वेळ तेन्ना आमकां हें ना ऑनलायन न्ही ना ऑफलायन ना तशी सांज दोकून रातताय ते 8:30 ताई बसका आशिल्लें नक्षें म्हूण दिसलें मागीर एक दीस जाता जाता मागीर चिके म्हाका अंगेल पुरा उरलेले 7 जाणांचे गुर्त जाता वय तांगेल पुरा गुर्तू जाता रे न्यूज असती वय तशी अरे 4 गांव भोंवच्या मेळ्ळे वय प्रॅक्टिकल हवा नाही तेन्ना आमगेलो एक गुरुमुर्ती म्हूण एकलो आशिल्लो तो नाटकांत न्ही वय गुरुमूर्ती वय तो आशिल्लो तशें आमकां त्या एकेडमीचें फंक्शन आसतना ताणें आमकां हें कसलें ताळमद्दळेन तो पार्टिसिपेट करून म्हळ्यार आमकां 8 जाणांक म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जाणां करून आमकां ते वचून आयलेची दांडेली तुम्ही आयल ना तुम्ही आयल ना फोटो आयल ना आम्ही तेन्ना न्ही ताजे फुडें एक पटी आमी वचून हां स्टुडंट आसता आनी गेलो वतना MA जाला कॉन्फरन्स गेलेले आम्ही वय अकाडमीच्या तेन्ना MA जाला ताजे नेक्स्ट इयर ताजे फुडें तई चमकलेची मागीर गोवा आमकां 1-2 पटी गोवा वचून आयलेची तशी एक लायक जालें लायक स्टुडंट लायफ लायक जालें वय वय वापस मरली शाळेಗೆ वय मरण मरली शाळेಗೆ मागीर 1-2 वर्स गॅप मेळ्ळा मागीर वय मागीर 2 वर्स शिकोवच्याक वय मध्येन तूं म्हळ्यार हांव एप्लाय केल्लेलें जाल्यार मागीर त्या कारणांतर जाय न्ही मागीर वय मागीर त्या वर्स मार्चांत तूं पयलीं हांव गेस्ट फॅकल्टी जावन जॉयन जाल्लें एक टर्म जालें एक टर्म परत करून जॉयन जालें वय वय पयलीं खंयचे खंयचे सब्जेक्ट शिकयतात म्हळ्यार हाव ते थंय ग्रामर कोंकणी ग्रामर आनी हांव शिकतना आशिल्ले सिलेबसाचो चेंज जाला आतां हांव शिकोवच्या वतना चेंज जाला फुडें आशिल्लें हांव शिकतना नाटक मागीर सन काणयो मोटवे काणयो म्हणटा न्हू तुमी तशी त्या काणी आतांय मोटवे काणी आसा जाल्यार तेन्ना आशिल्ले काणये बदलाक 1-2 तेन्नाच आसा मागीर आतां 1-2 गोवन पुरो काणी पुरो घाला नवत सिलेबसाचो मागीर आतां MA करतलो कोणा इंट्रस्ट आशिल्ल्यांक म्हळ्यार कोंकणी विशयार चड अध्ययन करच्याक आनी शिकच्याक इंट्रस्ट आशिल्ल्यान आतां नोव्हेंबरा दुखून नेक्स्ट इयर एडमिशन नो बॅच स्टार्ट जाता एवरी नोव्हेंबरांत स्टार्ट यात न्ही हांव वतना ऑगस्ट आशिल्लें आतां कोरोना निमती पुरो तांगेले एग्जाम पुराय फॉरवर्डेड जावन पयर जाल्ली मात्र एग्जाम जाल्ली वय लास्ट इयराची बॅच जालें तर फर्स्ट इयरच न्हू आतां न्यू एडमिशन आसत न्यू एडमिशन वय फॉर्मॅलिटी खंयची जॉइन डिग्री जावल्यार जालें डिग्री खंयची डिग्री एनी वय डिग्री वय
ಏನು ಡಿಗ್ರಿ जावन ಕೆಲವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಸ್ಕ म्हळ्यार तांगेले TC मार्क्स कार्ड त्या पुरो रेडी आसका म्हळ्यार नवेची स्टुडंटान आतां जस्ट पास आउट जाल्लेला नायलारी लायक वय आमी पुरो आमगेले बॅचांत पुरो हे मस्त वर्स पुढे डिग्री जाल्लेले पुरो तशें चलप त्यांचे मार्क्स काही म्हणे काही काही कितें म्हण आसता वय म्हळ्यार सुदरड आमकां ते पासपोर्ट करतना कळत आसा मात उंडू SLC मार्क्स काडून जिवन पासपोर्टाक SLC मार्क्स काडतो डिग्री मार्क्स काडनाका वय SLC ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ SLC PUC डिग्री पुरो जावका ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಮನ್ असता वय बट डॉक्युमेंटेशन असताना तसं प्रॉब्लेम असता ते प्रॉब्लेम असताना वय म्हळ्यार मस्त वर्स पुढे जाल्लेला अंक जाला मात्र नाही SLC मार्क्स कार्ड कंपल्सरी वय PUC मार्क्स कार्ड कंपल्सरी लाईन ऑफ मार्क्स कार्ड कंपल्सरी वय कंपल्सरी म्हळ्यार खंयचे विंगड MA केला म्हणकेची कोंकणी MA जाल्लारी ते पुरो जावका न्हू युनिवर्सिटीत न्हू वय मागीर थंय खंयचे खंयचे सब्जेक्ट म्हळ्यार सान काणयो मागीर कविता 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 आसू कविता आस ಒಟ್ಟು कितले सब्जेक्ट आसू 5 5 सब्जेक्ट वय एक खंयचे खंयचे फस्ट एक या म्हळ्यार तुम्ही खंयचे टीच करचे म्हणून सांगा हांव आतां सानकाण्यो सान काणयो तुम्ही टीच वय करचे वय कथा कोंकणी कथा हांव आतां कंकणी कथा डिव्हिजन तुम्ही टीच वय 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 फर्स्ट इयर की सेकंड इयर हांव फस्ट इयराक कोंकणी कथा म्हळ्यार आतां 9 जाल्लेले सिलेबसान तो तशी मागीर सेकंड इयराक संघ संस्थो संघ वय भाशीक वैविध्यता आनी कोंकणी संघ संस्थो ते म्हाका आशिल्लेच त्यात नांव शिकता नाशिल्लेच आतां चेंज जालें आनीक येताल्यांक आतां चेंज आसता एक ब्रेक घेऊया कोंकणी भाषेत लेखित कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा व्यंकटेश बाळिगा आणि विद्या बाळिगा कोडियाळ खबर पत्रिकेची दोगांय जाणां संपादक आणि असोसिएट संपादक जावन आसा आनी कोंकणी टीच करतात सांगता कोंकणीच्या विशयांत आमी आनीक उलोवंक आसा व्यंकटेश म्हाका कोंकणी विशयांत मस्त विशय करता आसात आमी त्या हंता घेवन 3 आनी 4 राव आमचे सांगता पळय आमी कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मग कोंकणी भाषेत लेखित कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा व्यंकटेश बाळिगा आणि कोडियाळ खबर एक कोंकणी पत्रिका तो 15 दिसांगे पब्लिश करता पुरा पेजेस तो आता कलर करता टॅबलॉइड करता आनीक आता तुम्ही सद्याक हें केलें पेपरी दाट घालतात की म्हणून न्ही दाट मॅपली तो घालतात न्ही आतांच्या दिसांनी एक कोंकणी पेपर वाचयची जाल्यार कितें गरज आहे आतां कोणी नवे स्टार्ट करतात स्टार्ट करूंक जाय मुस्तोंड स्टार्ट करूंक जाय पूण ताची इकॉनॉमी कशी मेंटेन करता म्हळ्यार आमच्या आमी येदोळ तुमच्या GSPच्या पेपरा विशयात येदोळ तूं उलयले आमी आमकां कोत्ता आसलें हाचे कोणाचे पंचकथाय बाळमामाचे ताच्या उपरांत तुमी आनी एक पेपराच्या विशय सांगले खारकळ तावन जावचे म्हणून आनी तुमचे पेपर कोंकणींत क्रिस्तांवांची पेपरां राखणो मित्र जेलो हाच्या उपरांत आनी इतर आसात दिवो पेपर आसा बॉम्बे पैणारी आसले हांगा आनीकय पेपर आसात पूण कोणाकडे विचारल्यार इकॉनॉमी विशयात उलयल्यार सगळे रडचेत कित्याक म्हळ्यार तांणी बेश्टे रडचे न्ही न्ही की आतां पाद्र्या पानी चलोवचे राखणो जाल्यार या उजवाड जाल्यार या आमचे कोणे जे कापुजीनांनी चलोवचे पत्र आसा जाल्यार सगळ्यांची इकॉनॉमी बरी ना करेक्ट आज इकॉनॉमी समा करून काहीतरी आलोचना जाल्यार सांगा पळय कशें प्लॅनिंग हांव म्हणटा आतां तुमची इकॉनॉमी सोमा आसा या तशें म्हणचे न्ही बट प्लॅनिंग कशें आसा जाय नाही पेपर खंयचे असता
कोंकणी जावं म्हणून खंयचे पेपर जायराता वयर डिपेंड जावन आसता. वय जायरात कितली कशी मेळटा ताजे वयर पेपर इकॉनॉमी एनी न्यूज सबस्क्रिप्शनार पेपर चलना. वय वय म्हळ्यार आमी सबस्क्रिप्शन चड करूंकय जायना. वय सो त्या अमावंटाक आमी मिनिमम कसं करूं जाता त्या करूं जाता. वय तांतूय ही कोंकणी पत्रिकोद्यम त्या कोणें आतां तूं सांगलें सूर करच्याक आसा ताका हांव पिशें म्हणटा. वय येता म्हळ्यार म्हाकाय तशी सांगलें वय हांव सूर करता पत्रिक चापरा खरोच म्हणटलो. कोंकणी कोंकणी म्हळ्यार बदल सांग म्हळ्यार कोंकणी वयर एक पिशें आशिल्ली निमित हांव कोंकणी पेपर सूर केले. वय वय तातलो हांव कन्नड कोरयत आशिल्लो वय और इंग्लीश सूर करीत वय बट ह्या कोंकणीचे एक पिशें आशिल्लें निमित्त सो हांव कोंकणी सूर केलें. जाल्यार 14 years आमी सांबाळून हाडला. वय वन मॅन शो म्हणटा हांव म्हळ्यार एटेंडर टू एडिटर म्हणून वय पुरा काम आमी करता म्हळ्यार तें कोंकणीन आसचें. वय ते कन्नड गोत आशिल्ल्या या तुळ गोत आशिल्ल्या हांव घेवन काम करूंक कश्ट म्हळ्यार ताका तें टायप करूं की बरोवचें की ताका जायना. वय सो आमचे लोक म्हळ्यार कोंकणीन बरयतले ना म्हूण येता आसात वय तशें हांव पळय सावळ सांगला वय, 53 जनांना काणी बरोवन पेटयला. जाल्यार आमकां रेग्युलर जेवन आमगेले पत्रिका चला आसतना कोणाले एक आमी हें घेवका जाल्यार बारी लोक उणे आसात. आजीकय आमकां खबर धाडटाना आनी कन्नडान या इंग्लिशान बरोवन धाडटात. आमी आजीकय 14 years जाल्या तुजो मनीस कोंकणी धाडची खबर कन्नडान. खबर कोंकणी वय बरयतलो कोंकणी वय पेपर कोंकणी आनी बरोवची मात्र कन्नडान बरोवन पेटयता. वय ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ते हांव कोंकणीन ताणें उक्तावण केलें वय तें बरोवंक हांव बरोबर तें बरोवन मागीर टायप करून घालता. वय टायप करूं पूण कोणें मेळटा. वय वय आतां म्हगेले क्लास ताका हांव धाडून दिला तो टायप करून म्हाका मेल करता. तें पुरो आसा वेवस्था. जाल्यार 14 years जाल्यार आमकां तें बरयतल्यांक तयार करची काम आनी काय. आतां हांव त्या काणयो बरोवची स्पर्धा करतरी खबर बरोवची स्पर्धा अनावन्स केलो. आं कांय पूण पळया कितले जाण बरयताची म्हूण ओट्टू 8 लोकांनी पेटयलो. आं सेम आमगेले हें प्रचार वय तितलो प्रचार केला वय जाल्यार 8 लोक कसं म्हणचें पार्टिसिपेट ना कितें म्हळ्यार म्हणटा तांकां बरोवची हांव सुलभ केला तांकां ट्रान्सलेट कोणूय घालेत म्हूण सांगला. स्टील म्हळ्यार खबर बरोवची म्हळ्यार स्टील तांकां तें कशें की एक हें आसा वय. त्या निमित्त आनी एक मस्त काम बाकी आसा. सो हांव एकल्यान करता म्हणून वय हांव सांगना. वय कोणाक इंट्रस्ट आसला तांणी संपर्क करूं येता. वय कोणाक एक कसं की नवें सूर करता म्हूण लेखला संपर्क करूं येता. या तुमगेल पत्रिकांत तूं एक संबडी मिकेल न्ही पुराणाल ओटूची वय नाही तुमगेल आतां आतां वय, कसं की? 14 years पळय तुम्ही व्यंकटेश माम तुम्ही करता ते आतां आय विल जॉईन विथ यू म्हणून कोणी म्हणल्यार रेडी म्हळ्यार इट इज फॉर द सोसायटी कोंकणी सोसायटी. वय आतां हांव एकल्यान करचें म्हूण न्हय. वय हांव सूर केला हांवें सूर केला कशी म्हाका कोंकणी पिशी लागून सूर केलें. जाल्यार इतली काळ 14 years थंय आयला हाजे तूं आपयलें निमित्त हांवें बरो उलोवचें. वय 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 हांव पेपर सूर करतना म्हाकाच बरोवचें वतना अशें कोंकणीन बरें न्ही हांव वय वय म्हळ्यार आमकां कोंकणी शिकनीची वय आमी उलयले मात शिवाय बरोवचें शिकनीची. जाल्यार प्रयत्नपूर्वक बरोवचें सूर करतरी आतां हांव काणयो बरोवच्याक रेडी जाला. हांव आमगेले एलोशेसान तूं एक कोंकणी म्हूण एक क्लास चलता हय ताका हांव जॉयन जाला. आतां एक असायनमेंट दिला तुमगेलें एक हें बरोवप हांवें काणी बरयल्या आतां पाय लास्ट डेट कितें आसा ताका धाडका आतां. वय वय सो तशें तितलें कॉन्फिडन्स आयला. आणि त्याच्या म्हळ्यार शिको तुम्ही शिकता आसा ते म्हणून ताचे हय खंडीत म्हळ्यार कोंकणी म्हूण न्ही खंयचेय विशय ताका एक एंड ना शिकच्याक. मुग्धन म्हळ्यार आमी कितले गॅस आनी काय शिकचेक. ती कोंकणी एम ए करता आसा ही केला पटी आमी ओटू डिस्कस म्हाका केलो विशय मेळटा. वय वय म्हळ्यार म्हगेल्या पयशे हाय लेवल आसता. वय वय आमी अनुभवार शिकला आनी पुरा वय कशें आसा सिलेबस आतां म्हूण पुरो. आता पेपर एक कोंकणी पेपर करतना तातूंत खंयचे विभाग पळयचे एक 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 फॉर्मेट ऑफ एनी न्यूज पेपर कशी आसता म्हणून सांग. तें आमगेलें नांवां कोडयाळ खबर आशिल्लें आमगेल्यान तूं खबराची मुख्य आमगेली खबर आमगेली कथीर आमगेले पंचलायन बेज लायन तें आमगेली खबर आमगेली कथीर तुमकां नाका म्हूण वय 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 ताजेर तूं
वय आमगेले खबर आमगेले वय कशें. आमगेले काय तुमगेले कसं खबर असल्यार तो घालता आमी वय कॉन्ट्रवर्सी आसचे न्हय वय कोणाक एकल्याक हें कोण फॅक्ट्स बरोवचें हय कोणाक एक जालें हीन कोण बरोवचें कसं की तसल कसं ना वय सामाजीक कसं की एक आसा दृश्टिकोन दवरून कसं की एक आर्टिकल आसा आमी रेडी घालूंक जाल्यार कोंकणीन बरोवन धाडका वय तो एक कन्नडान कसं की बरोवन तूं तें ट्रान्सलेट कोण घाली म्हणटा वय तें घालनाची तें आमी घालताची हां हां खबर धाडल्यार घालताची आतां कोणी एकल्यान खबर कन्नडान बरोवन इंग्लिशान बरोवन धाडून दॅट इज दिलें. रिलेवंट कॉपर जाल्यार जनाक आसत तसलें न्ही तें आर्टिकल कशें की एक टेंपला विशीं वता आनी कन्नडान बरोवन वय आमकां पेटोवन वय आमी तें कोंकणीन कोण घालका म्हळ्यार बुट्टी केलं सर आमी घालना एक ब्रेक काढूया कोकणी भाषेला एकत्र एक कार्यक्रम आमच्या मध्ये असा व्यंकटेश पाळिका कोणी खबर पत्र चलयता असो त्याच्याविषयी त्याचे कष्ट नष्ट सुख संतोष आम्ही उलयता असल्या राव आमचे सांगता फळे आम्ही पण कोकणी भाषेत एकत्र एक ब्रेक काढून घेता कोकणी भाषेतले एकत्र कार्यक्रम असा मोगाच्यानो आज आम्ही कुडियाळ खबर या पत्रिका विषयात उलयता 14 वर्सांच्या आधी आरंभ जाल्ले कुडियाळ खबर पत्र आज कोंकणीचे एक एक उन्नत स्थितीर आसचे एक पत्र आनीक उरल्या पत्रां विशयांत कोंकणीच्या हर एका विशयांनी एक ताळ करपलेले एक उसल्या रितीचेर एक सादर जावचे व्यंकटेश पाळिगा माम संपादक आनी ताची पत्नी विद्या पाळिगा ती दोगांयनी सांगता म्हणून पब्लीश करचे हे पत्र सांगा ते पत्र आमी खंयच्या विशयान उलयतलो तुमी ताच्या तुमच्या येजमानीक हाडल्या उपरांत कितें लाभ जालो म्हणून म्हळ्यार मिगेल BBM मार्केटिंग त्या लायन प्रोजेक्ट केले तिगेले BA प्लस MA वय तातूंत MA कोंकणी वय हांव बरयच्याक हांव चावळ सांगला म्हणके पेपर शूर करताची बरें येयला ताचे फुडें मिगेल जायरात एजन्सी हांव आमगेले क्लायंट्स जाले न्यूज आनी पुरा कन्नडान बरोवचे ते पुरा करता आशिल्लो त्या बरोवचे वेळार म्हाका खंय पूण कसले दीर्घ खंय बाल खंय सोडला त्या पुरा निमगो मिगेलो गुरू पत्रिकोद्यमांत गुरू म्हणटा म्हळ्यार बरोवच्याक तागेली शैली म्हाका लागता मनोहर प्रसाद वय मनोहर प्रसाद वय ताका फोन करचे तो मस्त जाणांक गुरू वय तागेला विलो ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಉಂಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಉಂಟಾ ಪೂರ तागेला निमूचे ताणे मागीर सांगता म्हाका करेक्ट करता सो त्या काम आतां कोंकणीन ही करता आता तुमगेले बाला पळोवचे तिडे बाल दीर्घ बाला दीर्घ आनी प्रूफ रिडींग म्हणटा पळय ती करता सो त्या निमित्त म्हळ्यार मिस्टेक जायना जालें तितलें उणी जावं ना सो ताका तिगेले हेल्प हांव घेता आसा आनी ती बरयता केलो विशेष अंतू तुम्ही हें पडटा की आज न्हिस्तें कसं रे आज म्हळ्यार त्या स्टार्टिंगार आमगेले पेपरार गीता किणी माय ती बरयत आशिल्ली ती वस्तू बरयता वय नाही ती आमगेले पेपरार शूर केला खीर जेवणा ते वय तिने बुक्कांनी प्रिंट दोन तीन केला बूक दिले वसरन तू हांव म्हणून आमगेले ते कॉलम आशिल्ले तिनेची शूर केलेलो तिनेच एक म्हाका दिसता 6-7 वर्स केला वसरन तू हांव वसर म्हळ्यार किचनांत किचनांत वय आमी वासारी म्हणटा तुम्ही रांदचे करून तिने बूक दिला वसर वासारेन तो हांव आनी फर्स्ट एक 2 बूक आमी पब्लीश केले मागीर तिगेलो ओड अजवरी कशें आतां बाळीक बाबाचे अर्ध जबाबदारी तुमची प्रूफ रीड करचे आनी पुरा कशी ते म्हळ्यार पत्राचें काम करतना तुमकां अरे लाभादांत मलपुरा म्हणून तशें म्हळ्यार पेपर स्टार्ट करतना ಸ್ವಲ್ಪ सादारण हॉट जाल्लें आमचें आमगेलें चेडूं मस्त सान्न आशिल्लेची मागीर म्हाका एक टायमपासाक जाता तशें मागीर हांव तुमचे टायमपास म्हळ्यार तशें न्ही हेल्प खंडित न्ही ताका कारण आसा 1994 तू आमकां काजार जाला 95 तू विश्व कोंकणी संमेलन वय त्या तुमी सांगून हय न्ही त्या विशयी इता येयलो म्हळ्यार हांव त्या टायमार घरांतू ना
वय वय कोंकणी 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 म्हणून बोलता आशिल्ले तेन्ना ती कोप येवचे सहज मेगेलो वयर मात नाही कोंकणी वयर तसली मनीशी तिणे कोंकणी एम.ए. केल्ले म्हळ्यार म्हाका एक आश्चर्याची विशय म्हाकाय ಗೊತ್ತು ना म्हळ्यार हांवें करतली म्हूण हांवें लेक्क न्हिता म्हळ्यार म्हाका कोंकणी म्हळ्यार आनी फंक्शना पुरो म्हाका आपूण व्हरता आशिल्लेची प्रत्येक फंक्शनाक तांगेलो वाटो यो तूं वय म्हणून व्हरता आशिल्लेची तशें म्हाका ऐकून उपयोग ताचे काय म्हणटा आमी ताचे एक इन्फेक्शन लागो म्हणून वय कोंकणीचे एक वय तशें हांव ऑलमोस्ट पुराय तांकां फंक्शन पुराय अटेंड करता आशिल्ली तशें म्हाका पयलीं हांव खंय आयलें कोंकणीचे फंक्शन तुमी दोगे इश्ट जात तशिल्ले म्हूण न्ही इश्ट जात आपयता म्हणून तशिल्ले वय तांगेलो वाटो एक वचून आयला म्हणून जाता एम.ए. जॉइन जातरी आतां तिक कोंकणी वयर मोग चड जाला तशें न्हू आतां कोंकणीचे काम करतना आमची स्वंत इकॉनॉमी कशी पडची पळय तुमी आतां पुताक इंजिनियरींग शिकयला आनी पुरो आसतना इंजिनियरींग दुवेचे आनी पुताचें नांव सांगा धूव विभा 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 बाळिगा आतां तिका काजार जाला लास्ट डिसेंबरांत कोविड मध्यंतूची तिका काजार जाला तिका लक्ष्मीश नायक म्हणून जावय जावय शिपारस सो तो 6 months शिपारी 6 months हांगा आतां शिपारस तो खंय कॅनडा गेस ती गेली इंजिनियरींग गेला इन्फोसिसांत काम करता सर वर्क फ्रॉम होम मंगळुरा मेल पूत तागेले पयरी कोविडा मध्ये ग्रॅज्युएशन जालें आतां तो एमेझॉनान तो HR डिपार्टमेंटांत आसा वर्क फ्रॉम होम घरा कडेन आसा नाव बरो ना मागीर बरो नमगे बरो मागीर मिगेल अम्मा मिगेल ओटो आसा घरा कडेन इकॉनॉमी तू तो मस्त पडी निमगेला इकॉनॉमी कशी कोरयता कसं इकॉनॉमी आता इन जनरल इकॉनॉमीचे काही स्लॅक आसा जाल्यार आतां चिके आतां पयचे सेकंड वेवान जावन मार्केट ओपन जाता चिके रिकवर जाता आसा चिगुरी जाय काल एक आमगेलो क्लायंटाक मेळ्ळो येयलो आमगेलो मेन होतो SL शेट ज्युवेलर्स प्रशांत शेट सो तो म्हणलो आमी एडॉप्ट जावका एडॉप्टेबिलिटी क्वेश्चन तू त्यावेळेस सांगला एडॉप्ट जावका सो ते इकॉनॉमी आनी इम्प्रूव जाता सो आमी जाल तितले विंगड विंगड नवे नवे कसं की सोदून काडू हे परत कोरका जाता तशें आमी डिस्कशन करतना होप्स आसा आनी 14 वर्स म्हणून आमी म्हणल्यार महाभारतांत 14 वर्साचे वनवास आसा ताजे नंतर पट्टाभिषेक नाही वनवास जाल्यानंतर अज्ञातवास आसा नाही तेंची अज्ञातवास कोविडान कोविडांत जाल्लो म्हणलें कोविडांत अज्ञातवास जाल्ली म्हणलें आनी येवची दीस चांग म्हणून अभिप्राय सो तशी आमी काम केल्यार साध्य आसा काम केल्यार म्हळ्यार तावळ सांगलो एग्जाम्पल खंय की कोण की बशिलो हांव तें करता म्हणटा आमगेल मेसेज पावका तूं म्हाका आजी बरो अवकाश दिला कमिटमेंट म्हळ्यार कसं आहे म्हणजे एक सांगा म्हळ्यार कोंकणी कोंकणी तेंची आमगेली मातृभाशा आजी काम आमी करना अशी कोणाक आउटसोर्स करूं जायना विंगड भास उलयतल्याक तूं कोंकणीची सेव करी भाशण कर हांव तुका 1 लक्ष दिता तशी करचें जायना हें आमगेली मातृभास आमकां वय म्हूण दिसूनच आमी कोरका आनी कोंकणी मनशांना कोरका आनी आउटसोर्स गुत्तिगे दिवचें जायना सो तें आमगेलें मेन हें कोंकणी लोकांक मेसेज आमगेले मातृभाशेचें काम आमीच कोरका आज आमगेले भाशेक पूर्ण नमने सवलत मेळ्ळा केंद्र सरकार आसचे पुरो राज्य सरकार आसचे पुरो संघ संस्थेचे आसचे पुरो पूर्ण जाणे सपोर्ट करतात आम्ही कसं करता असाची आम्ही काम करता तितल्यान आम्ही नाही एटलिस्ट मोग दाखोवका कोंकणी काम करतल्यांक कोंकणी कामाक आनी कोंकणी भाशेक मोग दाखयल्यार पुरो तुम्ही 1 घंटो भर बळीक मामा आनी एक मिसेस बळीक तुम्ही येवन कोंकणी भाशेंतली ह्या कार्यक्रमात आयल्या ते तुम्ही पयले सांगले हे डबल कोक्के प्रोग्राम 177 म्हळ्यार 77 हांव दोगांय तुम्ही आयल्या ते बारीक करेक्ट टायमार आयल्या ते तुम्ही येवन कोंकणीचे सार्वकालिक अभिवृद्धी आम्ही काम केल्या कशें जावचें म्हणल्यार आमी उलयल्या तुमकां देव बरें म्हणटा मुखल्या दिसांनी आनीक तुमचे भुरग्यांचे काजार जाल्या उपरांत तुमकां परत एक म्हणटा उत्साहान सांगत रावचे दीस आमी पत्यूचे पुरो देव तुमकां
आशीर्वाद देव आणि सुख समृद्धी आयुर आरोग्य पुरं मेळोनी म्हणून समेस्त कोंकणी लोकांच्या तर्फेन मागून तुमकां आयल्या देबरेर म्हणटा. नमस्कार. कोंकणी भाशेंतले या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये वेंकटेश बाळीग भाविने कुर्वे आणि ताची पत्नी विद्या बाळीग आसली. कोडयाळ खबराच्या पत्रा विशयात आमी उलयल्या आनी कोंकणी विशयान जनरल उलयल्या. तुमी 1 घंटो पर आमच्या वांगडा रावल्यात आनी हे कार्यक्रम आसा करून तुमकां आमकां सहाय्य केली. V4 लक्ष्मण कुंदर आनी ताच्या सांगातांनी हे कार्यक्रम प्रसार जावंक आमकां केली. तुमकां सुमेस्तां देव बरें म्हणटना परत मुखल्या ब्रेस्तार मेळटा. हांव रेमंड कोडे 9845419482 म्हजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर. नमस्कार.